देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक आज अख्ख्या पळय सभेंत जेजू क्रिस्त रायाचे सक्टा सर्व रायाचे फेस्त आमी आचरण करता आनी आमी हांगासर किरें फिरगस घरां आमच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन क्रॉम्प्रिसो आयतार या भाव बांदपाचो आयतार आज आचरण करता आनी त्या खातीर करून आमी ह्या वेळा हांगासर देव मंदिरांत सांगाता मेळ्ळ्या आनी आमचें मिसाचें बलिदान सुरू करच्या पयलीं ह्या आमच्या 3 दिसांच्या कार्यक्रमाक कुमो केल्ल्या सर फिरगस घराचो आमी उपकारी मनान उडास करता आनी तांकां हे वाती दिवन गौरव दिता हें कार्य आतां आमी चलोवन व्हरता आतां आमच्या फिरगजीचो गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी मानेस्त जेम्स लबो ह्या आमकां ह्या वर्सा कुंभ केल्ल्या दानीची नांवां पट्टी वाचतलो आनी नांवां वाचतनाच दानीनी मुखार येवन घेतावन हांगासर म्हणजे तावन वात घेवचे देव बरी सांज दिवंक समेस्तांक मोगाच्यानो हांव आतां नांव वाचून सांगता आसतना तुमी दया करून मुखार येवचें आनी विगार बापा तावन तुमची मानाची वात स्विकार करची ह्या फेस्ताक दानी जावन कुमक केल्या रेमेद मायवाड्या तावन नांव नाका म्हणून 2,500 हर्बर्ट नजरेट 1,500 रोहन डिकोस्ता 1,500 फ्रांसिस पिंटो 1,000 विक्टर नजरेत 1,000 पॅट्रिक रोड्रिगस 1,000 मार्क आनी अनिता डिसोजा 1,000 नांव नाका म्हणून 1,000 रोनाल्ड आनी आलिस लोबो आनी कुटुंब 1,000 अविल डिसोजा 1,000 जॉर्ज मॉरस 1,000 ग्लेन डिमेल्लो 1,000 हेराल्ड विना रोड्रिगस 1,000 विन्सेंट साल्डाना 1,000 रवीना पिंटो 1,000 अनिल शले डिसोजा 1,000 फिलोमिना कॉड्रस 1,000 मेरी जेसन अश्विन साल्डाना 1,000 मॅक्सिम ग्लॅडिस डिमेल्लो 1,000 स्टेल्ला मचादो 500 जॉन मिनेजस 500 लॉरेंस रोड्रिगस 500 जोसेफ लविटा सेरो 500 रेनिल्डा डिसोजा 500 स्टॅनी डिसोजा 500 दुखी साहेबीन वाड्याची नाव नाका म्हणून 2,000 प्रकाश शालिनी डिसोजा 1,000 पॅट्रिक साल्डना 1,000 मार्गारेट लोबो 1,000 सेलिन डिसोजा 1,000 मेल्विन डिसोजा 1,000 जॉन कार्डोजा 1,000 सेलेस्टीन साल्डाना 500 मातायस डिसोजा 500 विलियम मिनेजस 500 तेरेजा साल्डाना 500 जेरी मेंडोन्सा 500 सांजुजेवाडो विलियम रोड्रिगस 5,000 मैक्सिम नतालिया रोड्रिगस 3,000 लॉरेंस सिक्वेरा 2,500 ह्यूबर्ट फर्तोदो 2,000 जोसेफ मिनेजस 2,000 फ्रांसिस डिसोजा 1,000 ऑलविन मार्सेलिन डिसोजा 1,000 रॉबर्ट रोड्रिगस 1,000 हेनरी सिक्वेरा 500 हेरल जॉन डिकोस्ता 500 जोसेफ डिकोस्ता 500 जानेट कुटिनो 500 नाव नाका म्हणून निकलेन 500 जॉन मेंडोन्सा 500 जेफ्री डलमेदा 500 जेरल डिकोस्ता 500 गिल्बर्ट फर्नांडिस 500 जॉयस कुटिनो 500 नाव नाका म्हणून एकलेन 500 आलिस पिंटो 200 बेनेडिक्टा मेंडोन्सा 500 अल्फोन्स नोराना 200 सा लॉरेस वाडो एग्निस जॉन वास 5,000 फ्लोरिन सल्डाना 5,000 रोडोल्फ डायनावास 4,000 फ्रांसिस रेबलो 1,500 लैंसी रोड्रिगस 1,500 मगदलीन फर्नांडिस 1,000 सेलिन फर्नांडिस 1,000 ग्रेगोरी फर्नांडिस 1,000 लिली लोबो 1,000 यूजिन साल्डाना 1,000 रेमन सिक्वेरा 1,000 रॉबर्ट रोड्रिगस 1,000 मैक्सिम रोड्रिगस 1,000 जोसेफ डिकोसा 500 लियो पिंटो 500 एग्निस स्टेला रोड्रिगस 500 अशोक अमोल डिसोजा 500 जेनिफर साल्डाना 500 सा अंतोन वाडो नाव नाका म्हणून एकल्यान 2,000 जॉन डिसोजा 1,500 अल्फोन्स दांतीस 1,000 बोनिफस डिसोजा 1,000 जॉन डिसिल्वा 1,000 विल्मा डिसोजा 500 मेरी लिली रोजारियो 500 आयरीन रोड्रिगस 500 जॉन कासलिनो 500 स्टॅनली फुर्ताडो 500 नाव नाका म्हणून एकल्यान 500 वालेरियन दांतीस 600 पवित कालजवाडो जॉर्ज नोरोना 2,500 ऑलिवर अनिता डिसोजा 2,500 फिलोमिना पात्रावो 2,000 स्टीवन डिकोना आनी कुटुंब 1,500 लिओ मिरांदा 1,000 सिसिलिया पिंटो 1,000 प्रवीण साल्डाना 1,000 जॉर्ज साल्डाना आनी कुटुंब 1,000 रोनाल्ड मिनेजस 1,000 नवीन ऑलिविया डिसोजा 1,000
नतालिया सांतिस 1000, जॉन रिगो 1000, रेम्सी डिसोजा 1000, ग्रेगोरी मेरी डिसोजा 1000, फ्रांसिस डिकोस्टा 85, जेसिंता डिसोजा लोअर गार्डन 85, पाउल पिंटो 85, सेलिन रोड्रिगस 85, रोनाल्ड डिसोजा 85, मेरी डिसोजा 85, जेवियर डिसोजा 85, थॉमस डिसोजा 85, उर्बन शर्मिला सिक्वेरा 85, रेमिडिया डेसा 85, जेसी डेसा 200, पोम्पई मायवाडो थॉमस गोम्स 5000, रिचर्ड मेंडोन्सा निकोटम 3000, नवनका मुनोन एकल्यान 3000, नवनका मुनोन एकल्यान 1000, ऑस्टिन कैसलिनो 85, बेनेडिक्टानी लिली फर्नांडिस 85, हेनरी नोरोना 85, नवनका मुनो एकल्यान 85, नवनका मुनोन अनेकल्यान 85, ऑस्कर सोनी पिरेरा 85, जेरोम फर्नांडिस 400, रोजर मायवाडो थॉमस एंड शोभक रास्ता 5000, स्टैनी पिरेरा 3000, सिरिल डिसोजा चौटर के 2000, फेलिक्स डिसोजा 2000, लिली पिरेरा 1500, सिरिल डिसोजा 1000, तेरेजा डिमेलो 1000, तेरेजा डिसोजा 1000, जॉन मेटिल्डा रोड्रिगस 1000, थॉमस पिरेरा 800, बैप्टिस्ट रोड्रिगस 85, ग्रेटा पिरेरा 85, फातिमा मायवाडो हेनरी सेरावो 2000, जीवन सेरावो 2000, लियो डिसोजा निकोटम 2000, लॉरेंस डिसोजा 1000, चार्ल्स सिल्वेस्टर डिसोजा 1000, बेनेडिक्ट मस्करेनस निकोटम 1000, विल्फ्रेड रोड्रिगस 1000, चार्ल्स सिक्वेरा 1000, मोंतो डिसोजा 85, रिचर्ड गल्बो 85, एंड्रे डिसोजा 85, हिल्डा डिसोजा 85, रिचर्ड सेरावो 85, रोनाल्ड डिसोजा 85, एलिजा सिक्वेरा 85, स्वीडल डिसोजा 85, एंजेलिन सिक्वेरा 85, विंसेंट मातायस 85, गिल्बर्ट डिसोजा 85, मगदलिन डिसोजा 200, सुकुर मायवाडो वलेरियन एंड फ्लेवी रोड्रिगस 5000, जॉन मिरांडा 2000, लीना डिसोजा 2000, सेलिन सिक्वेरा 1000, विल्फ्रेड सिक्वेरा 1000, एल्ड्रेड पिंटो 1000, चार्ल्स डिसोजा 1000, सुनीता डिकोस्टा 1000, सैनसन एंड सैंसिया डिकोस्टा 1000, सेलिन रोड्रिगस 1000, सिसिलिया रोड्रिगस 85, जेसिंता लोबो 85, लीडिया डिसोजा 85, एलिजा सल्डाना 85, एवलिन सिक्वेरा 85, लविना लुइस 85, नवनका मुनोन 85, ग्रेटा सल्डाना 85, सेलिन तावरो 85, प्रकाश डिसोजा 85, रोशन डिकोस्टा 200, मरियाचे कताविन काल्जवाडो फ्लाविया डिसोजा 2000, स्टेला डिसोजा 1500, एडवर्ड सिल्विया कार्डोजा 1000, जॉन पाइस 1000, रिचर्ड मिरांडा 1000, पाउल मिरांडा 1000, मैक्सिम पिंटो 1000, बेनेडिक्ट फ्रांसिस लोबो 1000, साइमन मोरस 1000, मोंट मोरस 1000, विंसेंट डिसोजा 1000, वलेरियन डिकोस्टा निकोटम 1000, वलेरियन सेरावो 1000, सिल्वेस्टर रेबोलो 1000, हेलेन डालमेडा 86, फ्रांसिस जॉन मिस्कित 85, जेबी मिरांडा 85, विजय रेनिटा मिरांडा 85, आर्ची सेरावो 85, स्टैनी सल्दाना 85, जुलियाना सेरावो 85, ग्रेशन डिमेलो 300, सामिंगेल वाडो पीटर डिकोस्टा 1000, रोनाल्ड जूलियट डिसोजा 1000, नवीन मर्लिन डिसोजा 1000, लियो रोड्रिगस 1000, पैट्रिक मिनेजस 1000, जय पाउल डिसोजा 1000, फेलिक्स डिसोजा 86, आले सल्डाना 85, प्रवीण डिसोजा 85, डोरोथी डिसोजा 85, फ्लावे सोरेस 85, मार्से तावलो 85, आईवी क्रास्टा 85, लुइस डिसोजा 85, मार्गरेट दांतीस 85, हेनरी रॉबर्ट मेंडोन्सा 85, मार्ता रोड्रिगस 300, आइवन डिकोस्टा 1000, कोसे सामायवाडो रीटा वास 1000, लीना कार्डोजा 1000, फेडरिक रेगो 85, मोंटी पाइस 85, थॉमस डिसोजा 85, स्टैनी डी अल्मेडा 85, मोंटी मातायस 85, बेनी पाइस 85, एंजेलिन कॉर्ड्रस 300, डेनिस डिसोजा 85, रीटा पाइस 250, लॉरेंस डिसोजा 100, जेजूचे लहान फुलवाडो जेरोम आणि आइडा सांतीस 3000, रॉबर्ट शांती सेरावो 2000,
क्रिस्टियाना सेरावो 2000, तेरेसा सेरावो 2000, आलिस सेरावो 1500, आलिशा सोनल डिसोजा 1000, ग्रेगोरी पिंटो 1000, पाउलिन सेरावो 1000, नवीन आणि शालेट डिकोस्ता 1000, सियोना आणि नियोला डिकोस्ता 1000, आल्बर्ट डिसोजा 1000, तेरेसा सेरावो 85, सोबिना डिसोजा 300, अल्फोन्स सांतिस 85, स्टेल्ला डिकोस्ता 85, राजेश आणि प्रिया डिकोस्ता 85, रेचल डिकोस्ता 85. फिरगजी बाहेर तावन आयिल्लें दान नांव नाका म्हणून एकल्यान 85 रुपये. आयडियल चिकन किनिगोळी 1000. आमकां ह्या फाटी स्वयंसेवकांक नवे बॅच प्रायोजक जाल्यात. आयवन एल्नोरा लोबो, आयझी ग्राफिक्स कोडयाळ, रेमेद मायवाडो आनी मुखार येवचे. आज लितुर्जेंत भाग घेतल्यांनी दयकन आतां पोर्टिकोक वेचे. आतां मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाचे वाती मानताले. रेमेद मायवाड्यांक मार्क अनिता डिसोजा, स्नेविन डिसोजा, मार्गरेट डिमेल्लो, इजिदोर डिमेल्लो, गेविन डिमेल्लो, फ्रांसिस हेनरी डिसोजा, रीटा डिसोजा, रोशल डिसोजा, क्रिस्टीना डिसोजा, एथन डिसोजा, समंता डिकोस्ता, ईथन डिकोस्ता, रेजिनाल्ड पिंटो, रोविना पिंटो, रॉल्विन पिंटो, आइलिशा फर्नांडिस, रोजर मायवाडो, मौरिस मिस्कित, जेनिफर मारिया डिसोजा, प्रशांत रोशल डिसोजा, लेनिशा आणि लेनिका डिसोजा, पाउल डिसोजा, थॉमस क्रास्ता, शोभा क्रास्ता, संतोष क्रास्ता, रेमन सिक्वेरा पलाडका, अपोलिन सिक्वेरा पलाडका, थॉमस पिरेरा. जेजूचे ल्हान फुलवाडो, अलिशा सोनल डिसोजा, वॉल्टर सुनीता डिसोजा, वल्सन डिसोजा, धन्वित डिसेरावो, सिसिलिया डिसोजा, सुकूर मायवाडो, आयवन रेबेल्लो, क्रिस पेरिस, अनिल सिक्वेरा निकुटम, फ्रांसिस डिसोजा, मारिया डिसोजा, प्रिया डिसोजा, जेविता डिसोजा, प्रवीत डिसोजा, जॉस्टिन मतायस. सामिंगेल वाडो, आइजक सेवरिन लोबो, जेम्स विल्फ्रिना लोबो, लोरीना आणि लॉरेन्स डिसोजा, नेल्सन सल्डाना, सिंथिया डिसोजा, एल्टन सल्डाना, एनल सल्डाना, एरल सल्डाना. सा अंतोन वाडो, केविन डिसोजा. सान लॉरेन्स वाडो, डियॉन पिंटो, जॉस्विटा जॉयल जॉल्टन लोबो. मरियेचे कतविन कल्जवाडो, मोंटिना रेबेलो, जॉन पायस, स्टेला डिसोजा, सिल्वेस्टर रेबेलो, शॉन आणि शर्विन पायस, विजय पायस, पाउल मिरांदा. दुकी साहिबिनवाडो, जेसन मारिया लोबो, तेजस डिसोजा, जॉयल कार्डोजा, मॉर्विन कार्डोजा. पोवित कल्जवाडो, लियोन सल्डाना, रियाना सल्डाना, एड्रिना डिया डिकुन्ना, विवियन डिकुन्ना, वेरोनिका मिस्कित, हिल्डा डिकुन्ना, स्टीवन डिकुन्ना, ज्योति मिस्कित, रेलिया क्रिस्टियाना बर्बोजा, जेत्रू सिक्वेरा, उर्बन सिक्वेरा, शर्मिला सिक्वेरा, एल्स्टन सिक्वेरा, एल्रिया सिक्वेरा. सांजुजेवाडो, नेल्सन अरोजा, सुजिता अरोजा, रिन्स्टन अरोजा. पंपई मैवाडो, ऑस्कर पिरेरा, सोनी पिरेरा, ओहाना बर्टिलिया पिरेरा. जे कोणी मुर्दम दिला वा दान दिला आणि तांची नांवां हांव हांगा उसारूंक विसरला म्हणून तुमकां बघता दयाकन मुखार येया आनी तुमची मानाची वात स्वीकार करा.
देव बरें करूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तां. क्रिस्त राय सकटा सर्वां सोर आसा. ह्या दाबाचेक परबे दिसा आमी कितें फिरगस घरां भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करता. ह्या दिसा क्रिस्त रायाक आमच्या फिरगस कुटुंबाचो राय म्हूण वळखून परगट रितीन ताका मान करता. हो आमचो क्रिस्त राय एवकारिस्ता मुखांत आमकां पोसता मात्र न्हय, ताच्या सतानितीच्या आनी मोगाच्या राज्यांत जिवंक आपोवणें दिता आनी आमकां आपली विस्नार परसा करता. आमकां ह्या सकटा सर्वांच्या सर्गी रायाची विस्नार परसा जावन जिवंक अभिमान भोगता. आज आमी भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करच्या ह्या संदर्भार ह्या आमच्या क्रिस्त रायाक ताच्या बरेपणा खातीर अर्घां दिवया. ह्या एवकारिस्ताच्या वंड्यान तो खरोच आजार आसा म्हणलें सत वळखून ताका आमी आराधन करया आनी परगट रितीन मान करया. आमच्या व्हडल्या फेस्ता संदर्भी सोम्याक आमी कसो हो मान आनी आराधन ताका मेसवोन दी. सोमी आमकां आशिर्वादांनी भरून दी. आमच्या गांवाचेर ताचें बेसांव पडोवन दी आनी आमी ताका साक्ष दिवच्या तसली पडसा जावं जिवंक आमकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. आयचो प्रधान येसक मानादी बाब एडविन संतोष मोनीस, आमचो आदलो सहायक विकार आनी आतां विजय अटका फिरगजीचो विकार, ताका आनी हेर ह्या सकांक आनी तुमकां सोमेस्तांक हार्दिक स्वागत. आतां उबे रावून प्रवेश गीत गावया. Por sembrar, zembel,
आयच्या मिसाक ते सावन दिल्ली ह्या प्रकार आसात. अर्गां जावन स्टेल्ला मचादो, अर्गां जावन मीस दिता फिलोमिना पत्रावो, अर्गां जावन मीस दिता म्युरियल रूपा सिक्वेरा, अर्गां जावन मीस दिता मेरी डिसोजा, अर्गां जावन मीस दिता जॉन मेटिल्डा रोड्रिगस, अर्गां जावन मीस दिता जेश्मा एंटनी कॅस्टलिनो, अर्गां जावन मीस दिता तेरेजा सेरावो, मॅकविन वासाच्या आत्म्या खातीर, एलेक्स मोनिसाच्या आत्म्या खातीर, डॉमिनिक मॅक्सिमस क्रेनसाच्या आत्म्या खातीर, अपोलिन आनी माताय सुवारीस तांच्या आत्म्या खातीर, सिल्वेस्टर आनी बेनेडिक्टा सेरावो आनी लिओ पिंटो तांच्या आत्म्या खातीर, फिलिप डिसोजाच्या आत्म्या खातीर, मेरी आनी लिना डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर, मार्क आनी डरोथी लोबो तांच्या आत्म्या खातीर, लेगोरी आनी आलिस क्रास्ता तांच्या आत्म्या खातीर, बेंजामिन आनी ॲग्निस रोड्रिगस तांच्या आत्म्या खातीर, जेविटा रोड्रिगसाच्या तेसवां खातीर, सेलिन सिक्वेराच्या घरच्या आल्मा खातीर, हिल्डा डिसोजाच्या घरच्या आल्मा खातीर आनी सर फिरगस घरां खातीर, आमच्या फिरगस घरां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मुखाळ भावा भयणीनो, आज आमकां दडतो संभ्रम जावन आसा. आज आमी सगळे फिरगस कुटुंब एक जावन क्रिस्त रायाक मान करता. दुसऱ्यान आज कोंप्रेसो आयतार फिरगस एक कुटुंब जावन आमच्या फिरगस कुटुंबाचो एकवट भाव बांदवपण परगट करचो दीस जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचे आमी क्रिस्त रायाक आमी मान करया. क्रिस्त राया तावन सोडल्या सर उपकारां बसत ताका आमी अर्घां दिवया. तसो जेजू क्रिस्त आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आपले आशिर्वादां घालून दी. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत सोम्याचे रास बांदून हाडूंक आनी आमचो एकवट माया मोग तो वाडोवंक तो सोमी आमकां कृपा दिव म्हूण मागया. आमी सर्व पातकी जावन आसा. सोम्याचे रास परगट करूंक आमी सुकोवन पडल्या. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचे बक्षणे मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्त देवा आनी तुमकां हवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. म्हणून तोंडा विस्तार वायट हातून बरें सोडून हांवें सेनी पातकां गेल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बग्यो सदांच संकवार बरी सगळ्या देवदूतांनी बघता आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या शेवेता पावो. Krista,
प्रार्थुया. सर पदवेधरा आनी सस्नच्या देवा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सकटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकण पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. जे केल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या बोकड्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. हांव म्हज्या बोकड्यांक सरयतलो आनी हांव तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. सणलेल्यांक हांव सोदतलो, वार सुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो. गायिल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळे दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसारान पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडाक तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्यां आनी बोकऱ्यां मदें, मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिव्याक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण दुस्माना पुची तुवें तयार केलाय. तेलान मुजे मातेन तूं मागताय. मुजें को बरोवन वोमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. खंडी जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतेली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी,
पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपणी येता. जशें आदाम तें समेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता तें समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सगळ्यांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक, उपरांत येतलो अंत, जेदवां सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपलें राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणें पडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शिकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक काल केल्या उपरांत पुतूस सर्व वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवूस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाची कुडकार. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्तात महिमा तुका सोया. जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणा लागलो, मनशापद सगळ्या देवदूतां सांगता आपले महिमेन येतच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परजा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गोवळी बकड्यांक बकऱ्यांतावन वेगळीं करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हण तयार कर दवरलां तें राज्य तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें,
हांव पिडेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तबळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोमयान आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी आमी तुका खावंक दिल्लें. केदाळा तुका तानेल्लो पडिल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसुल्लो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें. केदाळात आमी तुका पिडेस्त आनी बंदीन आसुल्लो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तबळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भाव मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाब्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखलें शिराक पडिल्ल्यानो देमसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या भुजाक. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना, हांव परको आसुल्लो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलें ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसुल्लो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तबळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदाळ सोमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखल्लो, परको वा पिडेस्त बंदेंत आसुल्लो पडिल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सदस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे बेतेले सासणाचे केस्तीक, पूण भाग्यवान बेतेले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें दया करून उबी रावया. आमचो वार्त आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सरुस्तो सरसता, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळादी बापा तावन सल्मला, देवा तावन देव उसवाडा तावन उसवाड, कर्या देवा तावन उसलो कर देव, तो देवा तावन सल्मला ताका रसूंक ना, बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आम मनशा पासून आनी आमचे सरबडे पासून सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो दिसलो, आनी आमचे पासत पोंच प्रकार ताका कुडसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परत्यार येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वराने जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन उपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले पवित्र सत म्हणटा, पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सुस्नाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मुखार पवा बेनिनो. सर्वेस्पर देव आमचो बाप, आनी आमी ताची भुरगीं, आमी ताचे लागीं मागसय म्हूण तो आशयता. आमकां कितें गरज आसा ती सगळी मागणी बापाच्या हाती आमी समर्पीत करया, आनी सर आमच्या गरजा बसत आमी मागया.
मोगाळा बापा आमच्या बापा फ्रांसिसान आनी सोमेस्त गवळ्यांनी तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं सोमेस्त बावर्त्यांक उत्तेजनाचे जावं आनी तुज्या पुता क्रिस्तरायाच्या अनुसरणांत पयसा बसोलो नोरूंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकारबऱ्यांक आनी मुखेल्यांक जानवायेन आनी विवेकपणान बद. तांणी लोकांची हक्कां सांबाळूंक, न्यायनितीन कारभारपण चलोवंक आनी हर एकल्यांचे उदरगती खातीर वावरूंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त रायस्तांचेर, पिडेस्तांचेर, दुबळ्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्तरायचो आशिर्वाद घाल. समेस्तांच्या जिणेन परतून संतोष दिसो आनी अर्येकल्या थंय मोगाचें राज रुता जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजूचे स्वताचे नितीचे आनी मोगाचे राज विस्तारचे खातीर वावुरतेल्यांनी नानांतल्या अडकळींक आनी दगदवणेक लागून कश्टातना तूं तांकां बुजवण आनी शांती फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्तच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांतय बावर सोडूंक आनी सदांच आमी क्रिस्ताची विंचलेली परजा म्हणल्यार सूत्रकाल शिगुणी जिवीत बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जेजू सर्वांच्या रायाक आज प्रत्येक जावन आमी उगडास करता. झुजाक लागून हिंसा, कश्ट आनी आकांत भोगच्या इस्रायल, पॅलेस्तीन, युक्रेन आनी हेर गांवांनी आसच्या भावा भयणी पासून ह्या संवसारान विस्तारलेली झुजाची मोडां निवरून शांत समाधानाचे रास तूं स्थापीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आज आमी हो येवकरिस्तीक पुरशांवकाण जेजूक मान करता आसतना अख्ख्या पिर्गस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. येवकरिस्तीक जेवण शेगुणी कुटुंबाक प्रेरण म्हणलो पेस्ताचो संदेश स्विकार कर. सर्वांनी एका मनान आनी एका काळजान जियेशें कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक तेसां पासून आमी मागया. आमचे लागीं मागोवंक विसरल्या सुगडास काडया. विविध पिडे शिडेन कश्टो नासल्यांक सुमी बरी भलायकी दिवं. पिर्गस कुटुंबांतल्या सर्व प्रायवंतांक सुमी तांकां सांगात दिवं म्हूण मागया. मुगळ बापा सर आमची मागणी तूं दयेन स्विकार कर म्हूण मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या बरी पात. आमेन. कितें सुना
आया फुला फोळा सोबे काडी समर्पिता गवा बुडून दका सरो हाडून आयल्या फुला फोळा सोबे काडी समर्पिता जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटून दिता ताच्या स्वासान रक्तान बदल म्हणून मागता बाबा कितें दिसना ह्या संवसारांत आमची व्हडलें आसा जी कितें आमची अदीक तुवेंच दिलें हो विस्वास सेमचे वारें खावचे देखान तुजेच देणें दाबोटां जरूर उरोवं हाडां सर्वच येणें जिणें सोम्या तुझ्या शेतात वावरू आशीर आसा जिणे पयणार सेवा तुझी करूंक येता सोम्या तुज्या शेतांत वावरूंक आशीर आसा जिणे पयणार सेवा तुजी करूंक येता दुबळ्या दर्या मोगे तुझे रुपे देखता देणी तुवें दिल्ली मोगान वांटून घेता बाबा कितें दिसना ह्या संवसारांत आमची व्हडलें आसा जी कितें आमची अदीक तुवेंच दिलें हो विस्वास सेमचे वारें खावचे देखान तुजेच देणें दाबोटां जरूर उरोवं हाडां सर्वच येणें जिणें बाबा कितें दिसना ह्या संवसारांत आमची व्हडलें आसा जी कितें आमची अदीक तुवेंच दिलें हो विस्वास सेमचे वारें खावचे देखान तुजेच देणें दाबोटां जरूर उरोवं हाडां सर्वच येणें जिणें म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता दसलें सामून मागात ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे हे अख्खे पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचे बक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्या अस्पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्या तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तसो तुजो पोत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो आमची कळसां उबारुया
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासोवंक पावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माकोण केलोय ससनाक याजक आमचो आनी एकलोच रायसो रस नेसो. शांतीची तो निर्मळ बली कुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशे मनशा कुळाची सडवण संपतली. सगळे रसनीक आपल्या अधिकारा काल हाडून एक ससनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी सवस्त कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पबीत आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें भुगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बवर्त सगुट परगटुया. तुझे वरण
बापा आमचे सोडवणे पसोत तुझ्या पुतान सुस्तल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरेत पुणा शिवानपणाचो आनी सर्गा चडणे स्वामी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी कळसान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बले वरवीं आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगयन आंको मरयेच्या भगयोन सुजयतीच्या पतीच्या तुज्या भगयोन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी ताण फावो कर म्हूण मागता तुज्या सकरा फ्रांस आमच्या भगन बापाच्या आनी पेद्र पावलो आमच्या गोली बापाच्या संगाता पवित्र सभेची समेस्त गवल्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या पदच्या संगती ह्या संवसारांत अर्सुरे तुज्या पवित्र सभेक भोवाता आनी प्रेतमोगान तेर कर तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक प्रत्येक सावन आमी विडास करता ह्या फ्रिगेजींत सरिल्ल्या सर वावडट्याच्या हे बसत तुजी इश्टागाती ह्या संवसारांत येयल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत गे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया सर्गेशा तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आमचो देश पोर्तुगाल आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका
सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवा दया करून या जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गेंचे बागेने आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचेने बरवशानक त्रकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळते स्वरूपांतले सुटय आनी सर्वांकांतांतले वाटय आनी महिमा सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण जी पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घालय आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी यत्न राजवट चलयताय सुस्नाच्या सुस्नाक एकामेकाक समेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान 3 सर सुभागी तुझ्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सकटा सर्वांसर आसा म्हूण आमी वळखत हांव आनी ताच्या आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दाबाजीक परबे दिसा मार जिविताचें जेवण आमी घेतला. तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गीन ताच्या रासांत आमकां पावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां आमी जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया. सर्व आमी दिंबेर पडया. या स्वादीक सक्रामेंतान आमचे पासत हजरसच्या रायांच्या राया सर्गेंचो देव तूं रायांचो राय तरी तुजें देवपण लिपोण सुमया लांड उंड्याच्या रुपार तूं हांगासर ह्या वेदीर ह्या सक्रामेंतान हजर आसाय. सुरपडान तुका आमी
नमस्कार करता सर्वस्व आमचें तुज्या हाती आमी समर्पीत करता सुमया तुवें म्हळाय हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो म्हजे लागीं येया सुमया आमी तुजे लागीं आयल्या सर्वस्व आमचें हाडणं तुजे लागीं आमी आयला सुमया येया तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो वसन ववयतेल्यानो रुदाण करतेल्यानो म्हजे लागीं येया सुमया सर्वस्व आमची चिंतना कंत बेजाराय आमची पिडा शिडा आमचे कुटुंब आमचें जिवीत हांगासर हाडून तुजे ताण वळतात जरी मोगाच्यो तुजे ताण वळता सर दयाळायेची कुरपेची सर सुमया हो थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक आमकां तुजी कृपा दी तुका आराधन करूंक सर्वस्व आमचें तुज्या हाती समर्पीत करूंक आमकां तूं कृपा दी सुमया आराधन तुका सुमया सर्वस्व आमचें तुज्या हाती समर्पीत करता सुम्याच्या हाती सर्वस्व आमचें समर्पीत करया प्रणिपात कर ताका आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन रायांच्या रायाक आमी नमस्कार करया तूं खरोच आमचे मदें हाजर आसा आनी थोड्याच वेळान ताका आमी पुरुशावार व्हरतल्या त्या रायांच्या रायाचें हजरपण आमी बगया सर्व आमी बसया सुमी जेजू ह्या स्वादीक सक्रामेंतांत रायांसराय हजर आसा तो आमचे खातीर आमकां तसो दैवीक संगात दिवचे खातीर तो हांगासर हजर आसा तसो मी हर एका दिसा हर एका घडये तो आमच्या संगात आसा आमकां कितें जाय तें सगळें सोम्यान आमकां फावो केला आमी विसारच्या पयलेंच सोम्यान आमकां दिला त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमचे साप अर्गां तुका जेजू राया 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 तुझे हजारपण ह्या स्वादीक सक्रामेंतांत तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू राया तुजे मुखार दिंबेर पडोवंक आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू आज पुरुशा वरसून तुका मान करूंक आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू राया तुजी नीज वळख तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू राया आमचो भावार्थ तुवें तीर केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू आमचो तुजो मोग तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू एक बरें पिरगस कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू त्या पिरगस कुटुंबांत एक कोट माया मोग तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू आमकां बरें कुटुंब तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू एक मायपाशी आवय बापाय तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू सुम्या जेजू मोगाची भाव भयणी इश्ट मित्रां तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू राया अर्गां तुका जेजू बरें सेजारी तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू पिरगचेंद विगार आनी याजाक आत्मीक मार्गदर्शन दिवंक वडिलां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू धर्मीक भाव भयणी तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेजू बरें पिरगस कुटुंब तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां तुका जेजू आमच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल्ल्याक अर्गां तुका जेजू बरें खाण जेवण तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गां तुका बरी भलायकी
तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका पिडे शिडेंतलें तुवें आमकां सुटका दिल्ल्याक अर्गां तुका विघ्नान वरांतलें तुवें आमकां राखल्याक अर्गां तुका अवघडांतलें तुवें आमकां सांबाळल्याक अर्गां तुका जेसुराया सानवाय तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया बरो गवळी सावन तुवें आमकां सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया आमच्या पातकांत तुवें आमकां भुकसाण दिल्ल्याक अर्गां तुका पातकी जेसुराया वाटो सांडूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गां तुका ताळणे तावन तुवें आमकां जैत सोडून कुरपा दिल्ल्याक अर्गां तुका पयल्याक जेसुराया भुकसूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया बरीं भुरगीं बाळां तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका बरीं वडिलां तुवें आमकां फाव केल्ल्याक अर्गां तुका एकामेका भुकसूंक तुवें आमकां शिकयल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया कश्टा वेळार तुजे लागीं येवंक आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया विज्ञान वरां आयिल्ल्या वेळार भावार्थ साडीन आसतना तीर रावंक कुरपा दिल्ल्याक अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया जेसूनो आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें बरेंपण केलां त्या जेसूक आमी बावणपणी अर्गां दिवया कितें ताचें तोंड आमी सोडलां जेजुराया तोंड जायतें आमी सोडलां पूण उपकार सोडूंक आमी सुकोन पडल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया उपकार बवड्या आमच्या पिरगस कुटुंबांतय साहित्य बेसांवां ताणें गेल्यान आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरांत आमच्या बिजनेसांत आमच्या कृषीचेर जेजून बेसांव गेला तसो आमी उपकार बवड्या सर्व आमी उबे रावया जेजू आपयता म्हणलें गीत आमी गावया जेजू न्हू आमकां हांगासर आपोवन हाडला जेजू राय आमच्या जिविताचो राय तो आमी नाम पावतरी ताणें आमकां ह्या स्वादीक सक्रामेंता लागीं ताणें आपोवन हाडला जेजू आपयता म्हणलें गीत गावया जशा गोपांत ह्या स्वादीक सक्रामेंतान ताचें हजरपण ताचो सांगात आमी अणभव करया Deira amka berkah
जेसू लागी आस्ता खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे तक्षण जेसू लागी आस्ता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान दाखया जेसू आपयता विविध कष्टां संपडतना आमी निराश जावचे नाका धैर्य सांगचे नाका जेसू लागी येवया सर्व निराशलेली कष्टां संपडलेली समी आमकां मुखार वेंगता तो आमकां सांबाळता संपडताना निस्तानी एळसताना कष्टांत संपडताना निस्तानी एळसताना निराश नाका धैर्यान बापय तुका वगळून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तुका वगळून धरता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान दाखया जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान दाखया जेसू आपयता मोगेचनो आमच्या सोम्यांक ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर असलेल्या आमच्या सोम्यांक आमच्या रस्त्यांनी आमी आतां वर्ण परगट मान करया. आतां आमी पुरुशां सुरू करता. तुमी भायर वेचे आनी थंयसर लायनी रावचे. पुरुशांची मांडावळ ह्या प्रकार आसा. सुरवेर कुरीस वेता, ताचे फाटल्यान बँडा फाटल्यान लोक 2 सालींनी वेतात. लोकांमध्ये गायन मंडळीचो पयलो पंगड आसता. आखरेक धवे वस्तर न्हेसली धाकटी भुरगीं दोतोर शिकोवची टिचरां तांच्या सांगाता वसा आनी तांच्या फाटल्यान आलता भुरगे याजक आनी निमाणे येता आमचो सक्रामेंताचो सोमी. मुखार वेतना आमी मार्गार आमच्या उजव्या कुशींतल्यान वेचें. पाटी येतना आमी दाव्याच्या कुशींतल्यान म्हळ्यार आमी गेल्ले कुशीनच पाटी येवचें. डांबर मार्गार चलोवंक आमी उलो दिता. पुरुशां वर वेतना दयेकन भक्तीपणान कंतरां गावन वचोंक विनंती. आमकां गायन मंडळीची मायकरीत आमकां संगीत कंतरां आयकतात ती कंतरां आमी म्हणून तूं या. क्रिस्तांवांक बरी देख दिवया. गुरकार गवळीक मंडळीचे संदे दयेकन शिस्त सांबाळूंक कुमो करा. उबे रावया. आतां कंतार सुरू करतात आनी थंयसर कुरीस मुखार वचूं दी आनी बँड सुरू जावं दी. भुरगीं येंगत रावा, तुमी रावा, तुमच्या जाग्यार रावा.
Bagarir konasa,
सर्व आमी बसया. एक मोठो नियाळ आमी करया. सर्वेस्पर बापान सर्व वस्तू सोम्याच्या पांयान तळी घाल्यात आनी ह्या सर्व रचनेचेर अधिकार चलोवंक पदवी बापान आपल्या पुताक दिल्या आनी ताच्या राजवडकेक अंती आसचोना. ससनाच्या ससनाक सोमी राजवडकी चलयता. कसली राजवडकी ती, सोमी कसलो राय. एक पोटे मदर तेरेसा तिच्या धर्म भयणी संग एका प्रायवंत मनशाची पिडेस्त मनशाची सांजेच्या वेळार भेट करूंक गेली. त्या मनशाच्या घरा उसवाड ना. काळो कांतो एक सुरत येतालो. मदर तेरेसान विचारलें, कित्या तुज्या घरांत दिवो पेटोवंक नाय, उसवाड ना. देखून तो म्हणलो, हांव एक सुरो, म्हाका जियेसय म्हणून बगना, म्हाका उसवाड साय म्हणून बगना. मदर तेरेसान दिवो पेटयलो, सगळ्यो वस्तू सारके करून दवरल्यो आनी मोगाचो सांगात ताका दिलो. आनी थोडे दीस त्या मनशाची प्रायवंताची भेट केली. निमाण एक दीस तो मदर तेरेसाचे उपकार बावडून तो म्हणटा, मदर, हांव एक सुरोची येतलो, म्हाका जियेसय म्हणून बगनातलें, पूण तुमी म्हजी भेट केली आनी म्हाका बरवसो दिलो. म्हज्या जिवितांत तुमी एक उसवाड दिलो. तुमकां देव बरें करूं. मदर तेरेसा आनी तिच्या धर्म भयणींनी सयत ह्या पिडेस्तांची मरणाच्या तडीर आसल्यांची सेवा केली. तांकां बरवसो दिलो, उसवाड दिलो. तिच्या मरणा दिसा 50 भारताचे सैनीक मार्च पास्ट करताले आनी 50 राष्ट्रांच्या सर्तीक मुखेली त्या दीस हजर जाल्ले आनी रस्त्यार लाखांनी लोक तिच्या कुडीची भेट करूंक लायनीर रावल्ले. तवळचो राष्ट्रपती डॉक्टर नारायणन म्हणालो, संवसाराक दयाळाय आनी मोग वांटलो आंच पडवो जावन आसा मदर तेरेसा. तिणें खंयच्याय राष्ट्राचेर राजवटकी चलयली ना. तिचे लागीं सैनीक नातुरले, अधिकारी नातुरले, खंयच्याय राजकीय पार्टीची मुखेली ती न्हय. तरी पूण सगळ्या संवसारान तिका एका रायाचो वा राणयेचो मान दिलो, गौरव दिलो. कित्याक म्हळ्यार तिणें बांदून हाडलें तें राज सोम्याचें. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी कितें तुमी केलें तें म्हाका तुमी केलें. राज तें सेवेचें, माया मोगाचें, दयाळायेचें. सोमी खंयच्याय राष्ट्राचो मुखेली न्हय आसलो, पूण 2000 वर्सां जाल्यारय सोम्याक आमी रायांचो राय म्हणून मान केलो. आमी पुरुशां वारयल्या. सोमी म्हणालो, तुमी कोणाचेरी अधिकार चलयनाकात, बगार सेवाक जाया. आनी निमाण्या ब्रेस्तरा दिसा सोम्यान आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी अधिकार आनी पदवी म्हळ्यार कितें म्हूण ताणें दाखोवन दिली. सोम्याचें रास आमी चिंतले बरी ह्या संवसाराचें न्हय. तें कोणाचेरी अधिकार चलोवचें, बलात्कार करचें, कोणायकी लजे घालचें, तसलें राज न्हय. तें
सोम्याचे राज माया मोगाचे, सोम्याचे राज सोसणिकायेचे, सोम्याचे राज बक्षणाचे, सोम्याचे राज एकामेका माया मोगान वेंगचे, सोम्याचे राज बांदून हाडूंक आमकां सैनीक नाकात, सोम्याचे राज बांदून हाडूंक आमकां अधिकार पदवी नाका, बगार सोम्याचे राज बांदून हाडूंक आमकां जाय बरें मोण, आमकां जाय कालतेपण, आमकां जाय नितळ मोण नितळ काळीज, सोम्याचे राज बांदून हाडूंक आमकां जाय देवाची कृपा, आमकां जाय देवाचें बेसांव, असली रासवटकी बांदूंक आमी राज राष्ट्र सुदेसे म्हणना बगार म्हजेंच कुटुंब पुरो. आज आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत सोम्याचे राज आसा. आमी एकामेका माया मोग शांती समाधान बक्षणे वांटून दिता. केदळ एका कुटुंबांत भुरगीं आपल्या आवय बापाय काल जातात, विधेय जातात, माया मोगान तांकां गौरवान लेखतात. त्या दळा ती भुरगींच आपल्या आवय बापायक एक राय कुवारा बरी राण्य बरी. केदळा वडिलां आपल्या भुरग्यांक बरी देखी बरीत कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करतात, माया मोगान ते कुटुंब सांबाळतात. त्या दळा ती आवय बापायच आपल्या भुरग्यांक एक राय राण्य बरी. सोम्यान आमकां असलें राज बांदून हाडूंक आपोवणें दिलां. हे कुटुंबाचें वरस सोम्याची रासवटकी आमच्या कुटुंबांत रास करूं. सदांच माया मोग शांती समाधान आमच्या कुटुंबांनी रास करूं. आज आमी कंप्रेसो आयतार संभ्रमलो. क्रिस्त आमच्या रायाक आमी व्हडा मानान पुरुशवार वेलें. एक बरें पिरगस कुटुंब देवान आमकां फावो केलां. हे पिरगस कुटुंब पळयत आसतना संतोश आनी दादोसकाय भोगता, कित्याक ह्या पिरगस कुटुंबांत आसा क्रिस्त मोग. ह्या पिरगस कुटुंबांत आसा सोम्याची ती सोसणिकाय, दयाळाय, दादोसकाय आसा. हे पळयतना संतोश पावता. असलें क्रिस्ताचें राज ह्या कुटुंबांत परजळोवंक कारण आसा क्रिस्ताची कृपा आमच्या पिरगस कुटुंबांत. 200-250 वर्सांची चरित्राचें पिरगस कुटुंब. ह्या पिरगस कुटुंबांत जायतीं मालगडी आसात आनी ह्या मालगड्यांनी कश्टा वेळार भावार्थ सांबाळला. क्रिस्ताक तांच्या आजिनेचो कुटुंबाचो राय म्हणून स्विकार केला आनी तोच भावार्थ आपल्या भुरग्यांक तांणी पाशार केल्ले वरवीं आज हें पिरगस कुटुंब माया मोगाचें. क्रिस्ताचें राज ह्या पिरगस कुटुंबांत सदांच आणकी वाडो. माया मोग एकवट शांती समाधान सोडदोड आणकी वाडो म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांत सोम्याचें राज करूं. एकामेकाक आमी क्रिस्ताचें राज बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. राज तें माया मोगाचें, राज तें बक्षणाचें, शांती समाधानाचें, एकामेकाक सुदारसून व्हरचें. असलें राज बांदून हाडूंक तोच क्रिस्त राय आमकां कृपा दिवं दी. तोच क्रिस्त राय आपल्या आवय मोरये मुखांत्र आमकां तो सदांच सांबाळूं दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी दिंबेर पडया. सर आमच्या गरज समजत आमी मागया. मागीर आमच्या पिरगस कुटुंबा खातीर हे पिरगस कुटुंब सोम्यान आमकां फावो केला. ह्या आमच्या पिरगस कुटुंबांत सदांच सोम्यान दिलो तो भावार्थ कश्टा वेळार तिरासाने सांबाळूंक सोमी आमकां कृपा दिवं दी. माया मोग एकवट शांती समाधान आमच्या पिरगस कुटुंबांत रास करूं म्हूण मागया. ह्या पिरगजीन सेवा दिवच्या आमच्या बेकार बापांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक सोमी पवित्रत्म्याच्या कृपेन तो सांबाळूं
तांच्या हातीन दिल्लें तें मिसांव बऱ्या तरान विश्वासीपणान पोंता पावों सुमी कृपा दिवं तांच्या मिसांवान संतोश तांकां दादोसकाय सुमी फावो करो म्हूण मागया आमच्या सर्व कुटुंबा बसत आमच्या कुटुंबांनी सुम्याचे शांती समाधान ते बगसुने रास करूं म्हूण मागया एकामेका बगसून शांती समाधानेन संतोषान जियोंक सुमी आमकां आमच्या कुटुंबांत फावो करूं म्हूण मागया सर प्रायवंतांक सुम्याच्या हाती आमी समर्पया सुमी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी तांकां राखण सांबाळो म्हूण मागया परगांवांत वावुरच्यांक तशेंच कुटुंबाची जबाबदारी घेवच्या घेतल्या सकट वडिलांक सुमी सांबाळूं तांची जबाबदारी बऱ्या तरान पाळोवंक सुमी आदार दिवं म्हूण मागया सर आमच्या युवासनाक भुरग्यांक सुम्याच्या हातीन समर्पीत करया सक्रामेंतांत हजर आसलो जेसू ताच्या उतरां प्रमाणें जियोंक बरें जिवीत बांदून हाडूंक आमच्या भुरग्यांक युवासनाक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागया संवसारांत शांती समाधान रास जावच्याक मागया विविध कश्टांक सांपडल्या पासत आमी मागया कितें आमी मागोवंक आशिता हांव सगळी मागणी ह्या सक्रामेंतांत हजरच्या जेजूच्या हाती पांयांतळी आमी समर्पीत करया जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण ये भोव दुर्लभ जेजू मनशा कुळाच्या तारोका तुजे मुखार कलतेपणे सर पडून आसलेल्या आमचे तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप तुका आमी वंदिताव तुका आमी वाखाणताव आनी तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिताव आनी आमकांच तुका ओपण दिताव हे जेजू तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाचीं भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयलाय हो एकवट आमी सदांच दवरूंक खुशी व्हरताव आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटून आनी माया मोगान जियेतल्या म्हणून तुका बसयताव हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजे दिश्ट आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबाचेर सैरां दैरांचेर इश्टा मंत्रांचेर पिरगस कुटुंबाचेर दियेचेर आमच्या गांवाचेर आनी आमच्या अख्ख्या संवसाराचेर हे वेळी आमचे सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडताव आमची शिणी आमचे सुख दूख आमचें काम कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिताव आमकां सर्वांक बाबार्थान तीर कर पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस सरूंक सोडिनाका सैमीक अस्कतकाय वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन फाटी हाड आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत बाबार्थांत आनी एकवटान जियोवन तुका साक्षाव आमकां गठाय धैर्य आनी बळ दी आनी निमाणें सर्गींच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससनाक तुजे सवेन जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागताव आमेन निमाण्या आशिर्वादाचें गीत गावया We
प्रार्थया. ये देवा विचित्र सक्रमेंतका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको. तुजे कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. या कॉम्प्रीच्या इतराच्या मिसाच्या तशेंच आराधनाच्या आखरेच्या अंताक पावल्या. आतां आमी जुबले वर्स 2025 असो लोगो उक्तावण करता. हाच्या विशयांत हांव थोड्यो संगती सांगूंक अपेक्षिता. पवित्र सभेंत 1150-25 ह्या वर्सांनी जुबलेवाचे वरस म्हणून आचरण करतात. आनी जुबलेवाचे वरस आमकां आमच्या भवार्थी जिणेचेर दिश्ट घालूंक आनी परत तें जिवाळ करूंक पवित्र सभेन दिवचो तो अवकाश. त्या देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्साक महत्व आसा. क्रिस्त जयंती 2000 वर्सां आदी त्या वर्सा साबार जाण आमी आसल्या आनी त्या वेळार आमी कसल्या रितीन खंयच्या रितीन तो संभ्रम आचरण केलो आमकां साबारांक उडास आसा. आतां आनी 25 वर्सांनी म्हळ्यार 2020 आनी 5 ह्या 2025 वर्सांनी परत आनी एक जुबलो आमी आचरण करच्यार आसा. ताका तयारी हे दोळतो सुरू जाल्या. ह्याच वर्सा 2023 आनी येवच्या वर्सा सगळे वर्स ते तयारी चलतली. आनी ह्या वेळार ह्या जुबलेवाचो जुबलेव हरी एका पवित्र सभेच्या हरी एका इगर्जांनी आयच्या दिसा तो उद्घाटन करतात. हांगासर आमी उद्घाटन करता. ह्या जुबले वर्साचो विशय जावन आसा बरवर्साची यात्रिका, पिलग्रिम्स ऑफ होप, बरवर्साची यात्रिका. ह्या विशयांत आमचो पाप साहेब म्हणटा आमच्या संवसारांत मस्त दूख बेजाराई सकड आमकां दिसून येता. आनी हे जुबलेवाचें वर्स स्वता आमकां सट्टांक बरवर्शान बरोवंक आमी समेजतानी सुरवेर आमी स्वता बरवर्शान बरा जाय आनी हेरांच्या जिणेंती बरवसो बरोवंक सका जाय म्हणून. आनी त्या देखून हो उलो समेज ताच्या जिणेंत संतोश बरवसो आमी भरचेत जाले यात्रेक आमी सकड यात्रेक ह्या संवसारांत आमी जिवची आमी समेजता यात्रिका असले बरवर्शान बरले यात्रेक जाय म्हणून पाप साहेबांनी आमकां उलो दिला. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी जेजूचें आचरण करता, पवित्र सभेचें आचरण करता आनी आमच्या भावार्थाचें आचरण करता. जेजूचें, पवित्र सभेचें आनी भावार्थाचें आचरण आमी करतले. ह्या मुखल्या वर्सा आमी आस्पत्रो, आसरो, निर्गतिकांची घरां, जैलां, निराश्रितांची केंद्रां इत्यादी जाग्यांक भेट करी जाय. आनी थंयसर असल्या मनशांक थंयसर असल्या मात न्ही पयलें आमच्याच कुटुंबांनी आमी बरवर्शान बरयल्ले व्यक्ती जाय अशें म्हणून आमकां उलो आसा. आतां आमी हांगासर आमच्या इगर्जेंत ह्या गिऱ्यांत ह्या जुबलेवाच्या वर्साचो लोगो आमी उक्ते करतले. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोगाचो संयोजक, दोनी कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर्स आनी थंयसर तशेंच SVD मेळाचे फादर जॉर्ज आनी फादर मेल्विन तुमी दयेन आनी तशेंच आयचो प्रधान याजक आनीक बाब एडवीन तुमी मुखार जाय म्हणून हांगासर विनंती करता. ताच्या उपरांत ते जुबलेवाचे लोगो उक्ते केल्लेच हांगासर आमी जुबलेवाचे मागणे म्हणटले.
जावन असलें गीत जुबलेवाचें ह्या वर्सा मुखल्या वर्सा आमी सकट गावंक आसतलें. आतां जुबलेवाचे मागणे दायकन उबे रावा. अनादीक बाप आपली नारिस्का आसता हे मागणे शिकयता. आमी ताजे सांगाता मेळचे. टीव्हीचेर थंय घाल्लें आसा. आमी सर्वांनी सवकास स्वस्थ म्हणचें जावन आसा हे मागणें पापा फ्रांसिसान ह्या जुबलेवाच्या वर्साक विशेश तरान घडल्लें जावन आसा. सर्वमी भक्तीपणान हात जोडया आनी मागणें सकड सांगाता आमी म्हणया. हांव सुरू करता. सर्गींच्या बाबा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या बाबाथंय तुवें आमकां दिलोलो वावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सोमियाचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो अत्रे परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवातेची बी पोषण करतली जावन रूपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत भरवशान मनशा कुळाक आनी सगळे सृश्टेक तें बी रूपांतर हाडून तेन्ना वायटाची सकत परती नाश जातली. तुजी महिमा सतनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रेका जावन आमचे थंय संगीच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवी करूं. ती कृपा सगळे पृथ्वेक आमच्या जोडदाराचो आनंद आनी समाधान पासारून शासनाक आशिर्वाद जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी अवलाद जावं. आमेन. दायकन बसा. कळवण्यो देवाच्या कृपेन काजार जातात. जॉर्ज अरान्ना, पुत जोसेफ अरान्ना आनी एलिझाबेथ लिझी अरान्ना, सुषमा नोरोना लागीं दो जॉन अल्फोन्सस नोरोना आनी फेल्सी नोरोना सांजुजे वाड्याची, फ्लॉयड इग्नेशियस सिक्वेरा, पुत फ्रेडरिक सिक्वेरा आनी आयरीन लुईस किन्नीगोळी फिरगजेसो, एंड्रिया केथी पिंटो, दो एल्ड्रेड विक्टर ऑगस्टिन पिंटो आनी अनिता रोज पिंटो सुकुरमाय वाड्याची. ह्यो दोनी दुसऱ्यो चिटी हांच्या लग्नाक कसलीच अडखळ आसा जाल्यार पविसभेच्या वडिलांक कळय जाय. आदल्या आयताराचें दान रुपये 15,060 जवदार म्हणून देव बरें करूं. कालच्या शनिवारा सांजेची आनी आयताराची देवस्तुती फिरगसघरांनी आज चलून व्हेल्ली. तांकां देव बरें करूं. येवच्या शनिवारा देवस्तुतीची जबाबदारी सांजुजे वाड्याघरांक आनी आयतारा सकाळीं कॅथोलीक सभेक. आनी फिरगजेंत इगर्जेंत आज कालच्या दिसा आनी तशेंच आयच्या दिसा साबार फिरगसघरांनी सेवा दिल्या आनी वाट सुरंगार आयल्या. ह्या समेस्त बऱ्या मनाच्या सर व्यक्तींक स्वामी उपकार बावडता, रेमेदनाची आशिर्वादां तांचेर मागता. आनी हप्त्या प्रकार इगर्ज नितळ करची सेवा ह्या शनिवारा ही सेवा दिवंक विनंती करता. सा लॉरेन्स वाड्याघरा लागीं आनी तशेंच फातिमा माई वाड्याघरा लागीं. आमच्या फिरगजेचो कॅथोलीक सभा हे घटक रुपयाळो संभ्रम आचरण करता. परवा ह्या म्हयन्याच्या परवा आयतारा डिसेंबराच्या 3 तारखेर येदोळचो तांणी ह्या वरस हे वरस रुपयाळे वरस म्हणून तांणी आचरण केल्लें आनी साबार कार्यक्रमां मांडून हाडिल्लीं. परवां ताचें समारोप कार्य जुबलेवाचें समारोप कार्य कॅथोलीक सभेच्या 25 वर्सांचो रुपयोत्सव ताचें समारोप कार्य परवां आयतारा डिसेंबराच्या 3 तारखेर आसतलें. सकाळीं तांणी ह्या 7 वरांच्या मिसार अर्गां बलिदान भेटयतात आनी उपरांत सभा सालांत रुपयाळ्या वर्साचें तें समारोप कार्य आसतलें. सर फिरगसघरांक मोगाचें आपणें आमी दिता. समेस्तांनी येवच्या आयतारा 7 वरांचें मीस जाल्या उपरांत आमच्या सभा सालांत थंयसर हलान सांगाता मेळचें. आज देवस्तुती वर्साचो निमाणो आयतार. ह्या आयतारा आमी क्रिस्तरायाची परब आचरण केली आनी येवच्या आयतारा क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारा संगी देवस्तुतीचें नवें वर्स सुरू जाता.
देवस्तुतीचे नवे वर्स सुरू जावचें क्रिस्तियानाच्या काळांत हांव न्हू त्या देखून येवच्या आयतारा हे देवस्तुतीचे नवे वर्स क्रिस्तियानाच्या पयल्या आयतारा संगी सुरू जाता. आज आमी हांगासर कंप्रिसो आयतार ह्या भावबंदपणाचो आयतार आचरण केलो आनी आज ह्या आपुरबायेच्या दिसा संतोशाच्या दिसा आमकां प्रधान याजक जावन मीस भेटोवंक आनी तशेंच प्रसंग दिवंक आराधन आनी पुरुशांची मुखेलपण घेतलेलो याजक मानादीक बाप एडवीन मनीस हांगासरच आमच्या फिरगजेंत ते 2016 आनी 17 ह्या वर्सा सहायक वेगळ जावन आमच्या फिरगजेंत आसले एक वर्सभर तांणी हांगासर सेवा दिल्या आनी ह्या संदर्भार तांणी हांगासर येवन आमकां आतां ते प्रस्तुत विजय एडका ह्या काराडी म्हणटात काराडी ह्या फिरगजेचे विगार जावन आसात हांगासर येवन तांणी आमकां आमचे खातीर मागलें आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी तशेंच अर्थभरीत प्रसंग दिवन आमी कशें आयच्या दिसा ह्या भावबंदपणाच्या दिसा जेजुराची देख घेवन आमच्या जिणेंत आमी जिये जायी आनी ताचें राज कशें प्रगट करी जायी कशें आमी ताच्या राजा साक्षी दी जाय म्हणून तांच्या प्रसंगान तांणी सांगलें तांचो आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा काद्र्याब हांगासर हांव न्हू ट्रान्सफर जावन गेल्या उपरांत पयले फावटी अधिकृत रितीन हांगासर ताका आमी आपोवणें दिवचें त्या देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फुलांचो तुरो दिवन आमी ताका आमी स्वागत करता. तशेंच आयच्या दिसा 6 भेटवणी केलेल्या सर याजकांक आमी देव बरें कर म्हणटा. SVD याजक मानादीक बाप जॉर्ज मानादीक बाप मेल्विन मानादीक बाप सिप्रियन मानादीक बाप प्रवीण रान्ना आनी आमच्याच फिरगजेचे मानादीक बाप गेब्रियल आनी मानादीक बाप केविन आज हांगासर आमचे सांगाता ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसलेले तांचो आमी उपकार बावडटा. आनी येदोळत हांगासर आमी जुबलेवाचें वर्स हांगासर उद्घाटन केलें आनी हे मुखल्या वर्स जुबलेवाच्या वर्साक तयारी जावन आमी हांगासर करतल्या तयारी जावन दुसरी कार्यक्रमां आसतलीं आनी ह्या जुबले वर्साची मागण्या कार्डां आमी म्हणलें मागण्याचें ते मागणें तें कार्डां तुमच्या कुटुंबाक आमी गुरकारा मुखार तुमकां धाडून दितले गुरकारांत हांव तुमची कॉपी घेया हें कार्ड असलें कार्ड तुमकां मेळटा. आनी ह्या हप्त्यांत आमी आमच्या फिरगजेचें वार्षिक फेस्त आचरण करता. मंगळारा दिसा आमच्या बेसपाचो दीस संजेर 5 वरार शांती सौहार्द पासरांची मर्याळ वाहनाची रॅली द्विचक्र वाहन रॅली आसतली आनी संजेर 6 वरार दामास काट्या लागीं मरयेचें चेरेल बेंजर करून थंय हांव पुरशेवार इगर्जेक येवन हांगासर इगर्जेंत सांजेची मागणी आमी म्हणची आनी तशेंच मोठवें आराधन तशेंच साक्रामेंताचो आशिर्वाद आसतलो मंगळारा संजेर 6 वरार. बुधवारा दिसा आमचे वार्षिक फेस्त आनी ह्या वार्षिक व्हडल्या फेस्ता दिसा सकाळीं बुधवारा दिसा सकाळीं 7 वरार संभ्रामीक लेट 10 वरांच्या त्या संभ्रामीक मिसाक येवंक जायनासले खातीर एक सादें मीस आसा 7 वरार आनी 10 वरार हांगासर 10 वरार आमी आमच्या महापोशकांक आनी तशेंच पिर्जेंतीक मान पाठयतल्या उपरांत सवाय 10 वरार 10 जावन 15 मिनटां त्या वेळार फेस्ताचे संभ्रामीक मीस आसतलें मिसा उपरांत गुत्त कुटुंबाक गौरव दितले हें सगळें आमचें कार्य यशस्वी जावं दी म्हणून दया करून मागा. आतां आमी येदोळ सांगिल्ल्या प्रकार ह्या फेस्ता संदर्भार आनी तशेंच मंदिसाहेबींच्या फेस्ता संदर्भार दुसरे स्पर्धे आसा केल्ले ह्या स्पर्धांची इनामां आमी वांटतले आनी तीं जाल्या उपरांत आयस्वॅम हे सगळें भोवमानाचें वितरण आनी तशेंच सट्टांक पिवन मेळटा तें सगळें जाल्या उपरांत आयस्वॅमाचें आमचें येवजण हावजी खेळ चलयतले म्हणून तांणी सांगलां त्या देखून तांकां आमी आमचो सहकार दिवया. आतां एक चीट आनी एक चीट हांगासर बाकी आसा. टॉनी जॅक्सन सिक्वेरा पोत मायकल सिक्वेरा आनी मार्सेलिन लुइजा फेर्नांडीस किडनी व्हडली फिरगजेचो
लिनिशा लागीं एनझिटा डिसोजा दो लुईस डिसोजा आनी हेलेन सुनीता सांगतीस रोजरमाई वाड्याची ही पयली चीट आनी निमाणें गीत गावन आयचे कार्यक्रम आमी अखेर करया. साहिबिणी आमकां मोरी आशीर्वाद भगवान कुसाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.